गोंयांत वेंचणुकांचें वारें बरेंच नेटान व्हांवपाक लागलां. राजकीय मळार सगळे आपल्या परीन हातपांय मारपाक लागल्या. केंद्रीय तशेंच हेर राज्यांतल्या फुडाऱ्यांनी आपले गोंय दौरे सुरू केल्यात. गोंयांत फुडल्या 4-5 म्हयन्यांत वेंचणुको जावपाच्यो आसात. ह्याच फाटभुंयेर सगळे पक्ष आपलीं पाळामुळां राज्यांत घट करून वेंचणुकांची तयारी करपाक लागल्या. हालीं तर आनीक एक बातमी कानार येता की गोंयांत आतां तृणमूल काँग्रेसय वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसा आनी तसो वावरूय चालू आसा म्हूण. सोशल मिडियारय गोंयाक दिदी जाय सारकिल्ली पेज दिसपाक लागल्या. तृणमूल काँग्रेस पक्ष गोंयांत 2012 सालांत दोतोर विल्फ्रेड डिसोझान हाडिल्लो. त्या वेळार ते तृणमूल काँग्रेसीच्या तिकेटीर विधानसभा वेंचणूक लढिल्ले, मात त्या वेळार तांकां येस मेळूंक ना. उपरांत परत एक फावट चर्चिल आलेमांव तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या तिकेटीर गोंयांत दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभा वेंचणूक लढलो, मात ह्यावूय वेळार पक्षाक अपेस आयले. फाटले 2 फावट टीएमसीक गोंयांत बरो अणभव आयिल्लो ना, मात आतां तिसरे फावट गोंयच्या राजकारणांत तृणमूल काँग्रेस परत प्रवेश करपाक सोदता हें कितपत यशस्वी थारतलें हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसा. अजून टीएमसीची राज्यांतल्या वेंचणुकांक नेमकी भुमिका कितें आसतली ती थारिल्ली ना, पूण टीएमसी वेंचणूक लढपाक परत गोंयांत येता हाची सगळे कडेन चर्चा आयकुपाक मेळटा. काँग्रेसीचे कांय दिग्गज फुडारी तृणमूल काँग्रेसीच्या संपर्कांत आसा म्हण बातमी आयकूंक येता. काँग्रेसीचेर फुगार आशिल्ले कांय फुडारी टीएमसीत प्रवेश घेतले म्हण सगळी कडेन चर्चा चालू आसा. आयपॅकाचो हात धरून तृणमूल काँग्रेसीक राज्यांत वाट करून दिवप चल्लां अशी चर्चा चालू आसा. जाल्यार दुसरे वटेन थळावो पक्ष काँग्रेसी कडल्यान युतीचें सिग्नल मेळूंक नाशिल्ल्यान येवपी वेंचणुकेर टीएमसीचो हात धरून वेंचणूक लढयतले म्हण आयकूंक येता. मात अशें आसल्यार थळावो पक्ष जी गोंयकारपणाची तत्वां मांडटा, मागीर त्या तत्वांचें कितें? तृणमूल काँग्रेस पक्ष गोंयांत जर आयलोच तर हाचो फायदो कोणाक जातलो? भाजपाक, काँग्रेसीक, आपाक काय थळाव्या पक्षाक हो प्रश्न चिन्ह आसा. हातूंतलें तथ्य सत्य कितें हें वेळ थारायतलो. मात राज्यांत परत एंट्री मारपाक टीएमसी पुराय तयार आसा ही चर्चा सगळी कडेन चालू आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.